नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतान फाटल्या एका दशकात आपली अर्थव्यवस्था दुपेटीन वाढवून संवसाराक केला अजाप. भारत आता अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपाना उपरांत संवसारातलो 5वो सगळ्यात व्हडलो देश. गोय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यासावन सुरू. 26 मार्चाक मुखेलमंत्री मांडटले 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प. सभापती रमेश तवडकार हांणी दिली माहिती. खासदार निधी खाला राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी दिवचल नगरपालिकेक भेटयली शववाहिका. राज्यभरात हातार घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांविशीं तानावडे हांणी दिली माहिती. प्रियोळ प्रगती मंचान आयज मतदारसंघात कॅन्सर तपासणी शिबिराचे केल्ले आयोजन. मंत्री गोविंद गावडे आणि हेर मानेस्त आशिल्ले हाजीर. शिबिराक लोकांचो मोठो प्रतिसाद. डीडी न्यूजान दिल्लीत वॉकाथॉनाचे केल्ले आयोजन. प्रसार भारतीच्या अधिकाऱ्यांनी बावटो दाखोवन वॉकाथॉनाची केली सुरवात. शेकड्यांनी लोक वांटेकार. आता खबरो विस्तारान. भारतान फाटल्या एका दशकात आपली अर्थव्यवस्था दुपेटाराक अजाप केला. देशाची मजबूत आर्थीक नीती आणि संरचनात्मक सुधारणांक लागून जीडीपीत व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या. भारत आता अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपाना उपरांत संवसारातलो 5वो सगळ्यात व्हडलो देश जाला. 2027 मेरेन भारत देश जपान आणि जर्मनीक फाटी सोडपाची शक्यताय आसा. भारताचो जीडीपी 2015 वर्सा $2.1 ट्रिलियन आशिल्लो, जो 2025 वर्सा वाढून $4.3 ट्रिलियन इतलो जाला. ताका लागून भारत संवसारीक पावड्यार अधिक घटमूट जायत आसा. गोय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यासावन सुरू जातले. पयले 2 दीस राज्यपालांच्या अभिभाषणाचेर आणि हेर मुद्द्यांचेर चर्चा जातली. जाल्यार तिसरे दिसा म्हळ्यार 26 मार्च दिसा अर्थमंत्री ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभात मांडटले. सभापती रमेश तवडकार हांणी हे विशीं माहिती दिल्या. असेंब्ली सेशन जे आसा बजेट सेशन 3 दिसांनी 2 दीस आदले गव्हर्नर स्पीच आसा ताजेर उलोवतात ते बाकीचो सरकारी कामकाज आसतलें आनी 26 तारखेक जे आसा गोंयचे बजेट जे आसा आनी मुख्यमंत्री मांडटले आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता पयलीं बीएससीचे मिटींग जालें आनी बीएससी मिटिंगेक जे आसा जो बिजनेस 3 दिसां खातीर आसलो तो आमी फायनल केल्लो आसा आनी त्या नुसार आमी फुडें वतले. विरोधकांनी केल्ल्या आरोपाविशीं सभापती तवडकार ह्या वेळार उलयले. बीएससी मिटिंगेक आसा न्ही ती चर्चा जाल्ली आसा तांच्या अपेक्षा एक टायम दिवपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांनी मान्यताय दिल्ली आसा. तांणी प्रत्येकाच्यान 2-2 वरां किंवा 1-2.5 वरां जो आसा की तो टायम अपोजिशनाचो की 1-1.5 वरांचो टायम जो आसा न्ही तो सत्ताधारी रुलिंगाक आसचो आनी त्या नंतर अपोजिशन लिडरांनी आनी मुख्यमंत्री हांकां टायम दिवचो अशा तरेचें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी त्यामुळे स्वाभाविकपणे टायम तांकां मेळटलो. मंत्रिमंडळ फेररचनेविशीं सभापतींनी केल्ल्या वक्तव्याविशीं उलयतना तांणी सांगलें. म्हणजे तुमी हो विशय म्हजो विशय न्ही म्हटल्यार तुमी न्हू ना हांवें जर म्हणलें हांवें प्रेसाक जो विशय येता हागेलें नांव येता तागेलें नांव येता तो विशय हांवें सांगला की म्हजे हांवें केल्लो विशय तो अनेक प्रकारचे तुमी म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रिंट मिडिया अनेक नांवांची नांवां दर 2 दिसांनी नांवां येत आसता. हांवें तोच विशय केलो हांव पर्सन कारण कॅबिनेट रिशफल करप आसा हो मुख्यमंत्रीचो विशय. खासदार निधी खाला राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी दिवचल नगरपालिकेक शववाहिका भेटयल्या. ह्या वेळार दिवचलेचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, उत्तर गोंयच्यो जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गिते आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. खासदार निधी येवजणे खाला राज्यभरात हातात घेतिल्ल्या प्रकल्पांविशीं सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार माहिती दिली. आम्ही ह्या म्युन्सिपालिटीक दिवपाचे आज जो कार्यक्रम करतात ते हँडओव्हर करतात जशें दोतोरान म्हणलें ताजो फायदो सगळ्यांक आसा.
त्यामुळे ती आपली सगळ्यांची केवळ नाटेकर जरी अध्यक्ष असले असो तरी सगळ्यांची आमची सामूहिक जबाबदारी आसा. आणि नाटेकर हे असे व्यक्तिमत्व की ताका पोस्ट जाय अशें न्ही, म्हणजे सकाळ उठून क्लिनिंग करपाचें काम करपाची जबाबदारी घेणारे मनीस आसा. आणि त्यामुळे अशा मनशाक सगळ्यांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. हाच्या भितर राजकारण करूं जायना. सगळ्या कावन्सिलर जसे सतीशान सतीश आमचो सिनियर मोस्ट कावन्सिलर आसलो तरी व्हड मनान सांगलें की ज्या वेळाचेर आमी अशा पद्दतीन सपोर्ट केल्लो तेन्ना ताकाय बरें दिसतलें की म्हाका सगळेच जाण सपोर्ट करतात. कोणें पांय ओडपाचो जर प्रयत्न करून ताचो काय अर्थ ना. नाटेकारान आपल्याक अध्यक्ष करून केन्नाच कोणाक सांगूं नका. पूण एखाद्याच्या नशिबान आसता त्या प्रमाणे सगळ्यांक त्याच्या नशिबान आसलें की नगराध्यक्ष जावपाक जाय, तो नगराध्यक्ष जालो. आणि त्यामुळे तो जातकच ह्या म्युन्सिपाल्टी भितर बरें जर काम करूं जाय आसत जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा जर रावन काम केलें जाल्यार तें जावपाक शकता. ह्या योजनेचो निधी केंद्र सरकारा कडल्यान येता. ह्या प्रकल्पावरवीं बरी साधन सुविधा उबारप आणि जिणेचो दर्जो सुदारप हो ह्या योजनेचो हेत आसा. दिवचलेचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. असो आमी एका लिडराचो फायदो घेतलो. हे प्रत्येकान आमी रात दीस लोकप्रतिनिधी आमी विचार करूं जाय, तेचेर अभ्यास करूं जाय, ते फायलीचो पाठपुरावो करूं जाय. आणि ही करूनय जायना. ही गोष्ट जेन्ना मेळटा तितलोच तो आनंद एक्सप्रेस करूं जाय. दॅट दॅट कायंड ऑफ सपोर्ट दाखोवंक जाय. कित्याक ही जी हॉर्समॅन आसा ही आमच्या बिचोलच्या सबंद बिचोले खातीर आसा, बिचोले भायरूय आसा, आमच्या सगळ्या 14 कावन्सिलरांक आसा. सो तांच्यांनी ती वेलकमिंग रिसीव करपाक जाय. आनी तेन्ना जेन्ना करता तेन्ना त्या लिडराक मातशी स्फूर्ती येता. येस, आपूण जे म्युन्सिपाल्टी खातीर कितें काम केलां हें खरोखरच एक बरें काम केलां आनी हे सगळ्यांक जाय तशें काम केलां. जर असो जर रिस्पॉन्स ना जाल्यार कदाचित फुडलो प्रोजेक्ट करपाक त्या लिडराक तितकी स्फूर्ती येना. एक खिच्या लिडराक जर काम करता जाल्यार सहसा अपेक्षा कांयच नासता. अपेक्षा तितकीच आसता की एटलिस्ट एप्रिशिएट करपाचो आनी सपोर्ट करपाचो. प्रियोळ प्रगती मंचान गोवा शिपयार्ड आणि मणिपाल इस्पितळाच्या पालवान आयज प्रियोळ मतदारसंघात कॅन्सर तपासणी शिबिराचे आयोजन केल्ले. प्रियोळाचे आमदार मंत्री गोविंद गावडे, प्रियोळाच्यो सरपंच दिशा सतरकार, गोवा शिपयार्डाचे अधिकारी, मणिपाल इस्पितळाचे दोतोर आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची भलायकी बरी उरची हे शिबीर आयोजित केल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगला. I am very much thankful to the Goa Shipyard Limited ज्यांच्यानी हो फुडाकार घेतिल्लो आसा. प्रियोळ प्रगती मंचान ताका तेंको दिल्लो आसा. सगळ्या प्रियोळच्या म्हज्या महिला भगिनीक आनी ज्यो जेंकां थोडेशे एक हेल्था विशयी प्रॉब्लेम्स आसात तेंच्यांनी हे आपले निवारण करून ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो आनी आपलें आरोग्य जें आसा तें आरोग्य सांबाळपा खातीर प्रयत्न करचो इतलोच उद्देश आसा. आमदार ह्या नात्यान आमची जबाबदारी फक्त डेव्हलपमेंट करप न्ही, ह्या लोकांचो हेल्थ एस्पेक्ट जो आसा तो पळप आनी तेजे खातीर ही फेसिलिटी आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. भलायकेची तपासणी करून घेवपा खातीर वाठारांतल्या लोकांनी ह्या शिबिराक बरो प्रतिसाद दिलो. प्रियोळाच्यो सरपंच दिशा सतरकार हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. आमच्या पंचायतीन कॅन्सर ह्याचे कॅम्प घेतलेलो आसा आनी तो खरोच गरजेचो आशिल्लो की बायलां आमची जप्प करून कितें जालें जाल्यार भायर सरनात आनी लजेक लागून चड फाटीं रावतात. असो कॅम्प आमच्या गांवांनी जावपाची सामकी गरज आशिल्ली. मेन म्हणल्यार आमची विलेज पंचायत आसा ती सामकी व्हड आसा आनी 11 पंचायती आसा. तेन्ना प्रत्येक पंचान आमच्या जबाबदारी घेवन लोकां मेरेन ही कॅम्पाची गजाल पावयल्ली आसा आनी आमकां लोकांचो प्रतिसाद खूब मेळिल्लो आसा. पळोवपाक गेल्यार हेचो फायदो लोकांक खूब जातलो आनी लोक हेचो फायदो घेतलो. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसप. देखिए
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना मां और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान अंदू आपल्या स्थापनेक 100 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान जायत्यो आउटरीच कार्यावळी आयोजीत केल्यात। ह्या निमतान कसलीच औपचारीक कार्यावळ जावची ना, मात विजयादशमी दिसा जायत्यो आउटरीच कार्यावळी सुरू करतले अशें संघाच्या 3 दिसांच्या बसके उपरांत बंगळुरूत पत्रकार परिशदेत उलयतना संघाचे महासचिव दत्तात्रय होसपोले हांणी ही माहिती दिली। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। कांद्याच्या निर्गतीचेर आशिल्ले 20% शुल्क केंद्र सरकारान फाटी घेतला। 1 एप्रिला सावन हो निर्णय लागू जातलो। हाका लागून शेतकारांच्या मालाक बरो दर मेळटलो, तशेंच लोकांकूय बऱ्या दरान कांदो मेळटलो अशें गिरायक वेव्हार, अन्न आनी वितरावण मंत्रालयान म्हळां। रब्बी पिकाक व्हडा प्रमाणात कांद्याचे पीक येवपाच्या अदमासात कांद्याचे किरकोळ आनी ठोक दर उणे जाल्यात अशें मंत्रालयान म्हळां। देशांतर्गत कांदो उपलब्ध उरचो हे खातीर फाटल्या वर्सा 13 सप्टेंबरा सावन कांद्याच्या निर्गतीचेर 20% शुल्क लायिल्ले। गोय वैजकी महाविद्यालयाच्या मेडिसिन आणि पीडियाट्रिक विभागान वैजकी शिक्षण विभागाखाला हिमोफिलिया कॉन्क्लेव आयोजित केली। हिमोफिलियाक लागून घेवपाची काळजी आणि व्यवस्थापनाचेर ह्या परिशदेत भासाभास जाली। 21 मार्च दिसा जाल्ल्या ह्या परिशदेत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। एम्स दिल्लीतल्यो नामनेच्यो हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर तुलिका सेठ हांचे ह्या परिशदेत मुखेल उलोवप जाले। जीएसटी इंटेलिजन्सच्या अधिकाऱ्यांनी 357 बेकायदेशीर ऑनलाईन गेमिंग वेबसायटी ब्लॉक केल्यात। तसेच सुमार 2400 बँक खात्यातले सुमार 126 कोटी रुपया गोठयल्यात। केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान ही माहिती दिल्या। जरी जायते नामनेचे सेलिब्रिटी आणि क्रिकेटर तसेच सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर या खेळांचो प्रचार करीत असले तरी लोकांनी हे खेळ खेळचे न्हय अशी शिटकावणी मंत्रालयान दिल्या। आता मेरेन 3 जाणांक अटक केल्या आणि हेर कांय जाणांची चौकशी सद्याक सुरू आसा। नोंदणी करिनासतना जीएसटी फारीक करप टाळिल्ल्यान तसेच करपात्र निधी लिपयल्ल्यान ही कारवाय जाल्या। भारत संवसारातली 5वी सगळ्यात व्हडली अर्थव्यवस्था आसा आणि देशाक उर्जा वाठारात व्यापक संबंध विकसित करचे पडटले अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगला। काल मुंबईत प्रसार माध्यमांच्या एका कार्यावळीत ते उलयताले। येवपी दशकात उर्जा सुरक्षा निश्चित करप हो भारताच्या कूटनीतीचो एक मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगले। भारत पारंपारीक जीवाश्म इंधनांतल्यान फुडें वचून व्हडा प्रमाणात नवीनीकरणीय उर्जा आणि धाकट्या मॉड्युलर रिएक्टराक आपणावपाचें काम करता। सबका साथ सबका विकास हो विचार आमच्या विदेश नीती कडेनूय जोडिल्लो आसा अशें मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगले। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव।
संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंयचो शिगमो राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावड्यार व्हरपाक तशेंच गोंयचे दायज संवसारभर पावोवपा खातीर गोंय शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान सांस्कृतीक पर्यटनाचो प्रचार करतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। काल सांजे पणजे शिगमोत्सव मिरवणुकीचे उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। कल्चरल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आज शिमगो उत्सव, गोवा का ये ट्रेडिशनल शिमगो उत्सव हम राजधानी में मना रहे हैं। गोवा के लोगों के साथ साथ पूरे देश भर में से टूरिस्ट ये शिमगो उत्सव देखने के लिए आते हैं। मैं कल्चरल टूरिज्म प्रमोशन के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सही में हमारा शिमगो उत्सव फेस्टिवल आज पूरे देश और विदेश में पहुंचा है, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, पर्यटन संचालक केदार नाईक आणि पणजी शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार उलोवप केले। उत्सव जो आसा हिंदूंचो तो आमची दायज आणि ती आमची परंपरा आणि ताज्या खातीर हे व्हड दबाज्यान सेलिब्रेट करप हे आमचे एक कर्तव्य। जशें आमी कार्निवाल सेलिब्रेट करता तसो शिगमोय सेलिब्रेट जाता गोंयांत। शिगमो 15 दिसांक जवळजवळ 15 मार्च ते 29 मार्च ह्या वर्सा सेलिब्रेट जातलो। जातूंतल्यान ज्या तरेन रेसिप्रोकेशन ह्या युवकांचे मेळटा, मेन कितें आशिल्लें पयलीं पणजे, मडगांव आनी पोंडा ह्या तिनूच जाग्यांचेर पयले हो उत्सव मनयलो जातालो। थोडे आज आमी 15 दिसांक जवळजवळ 18 मतदारांनी हो उत्सव मनयता आसतना तुमी पळयलें ते त्याच उत्साहान भुरगे, महिला सगळीं पार्टिसिपेट जाता। मेळ जावं, चित्ररथ जावं, फॅन्सी ड्रेस जावं, ताजो मेन म्हणल्यार ही जी आसता काम खातें तांकां जाय तो तेंको दिता। जातूंतल्यान हो कल्चर आमचो जो आसा, आमचें ट्रेडिशन आसा, आमचें हेरिटेज आसा, हे पूर्ण तरेन डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्टांक पळयता आसतना फुडल्या आमच्या पिढीकूय ताची म्हत्व कळपा जाय, हो एक मेसेज वता। रोमटा मेळ आणि चित्ररथांनी ह्या वेळार लोकांचे मन जिखले। पारंपारीक रोमटा मेळ, घोडेमोडणी, कुणबी नाच, तोणया मेळ, गोफ, मोरुलो, धनगर नाच अशे गोंयचे लोकनाच आणि वेशभूषा सर्तींतल्या वांटेकारांनी प्रेक्षकांची बरी मनरिजवण केली। पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांचेय ह्या वेळार उलोवप जालें। The Pageant Committee has done an incredible job of organizing it. Mr. Dempo has been a spearhead of this throughout Pageant and throughout Goa. I just want to invite everybody to come and watch the celebrations. It's a true showcase of Goan art. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शहीद भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव हांकां श्रद्धांजली ओपल्या। प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या समाज माध्यमाचेर व्हिडिओ जारी करून सांगला की आयज आमचो देश भगत सिंग, राजगुरू आणि सुखदेव हांच्या सर्वोच्च बलिदानाची याद काडटा। तांचे स्वतंत्रता आणि न्याया खातीरचे यत्न आमकां प्रेरीत करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे? उस बालक ने कहा
अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। आज इतने बरसों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। वेव्ज यंग फिल्म मेकर्स ह्या सर्ती खातीर देशभरांतल्यान 1300 परस चड सर्तकांनी नाव नोंदणी केल्या। हातूंतल्यान 20 सर्तकांची निमणे वळेरेंत निवड जाल्या। अमोल गुप्ते आणि चैतन्य चिंचळीकर हांचे मार्गदर्शन तशेंच व्हिसलिंग वुड्स इंटरनॅशनलाची मजत ह्या सर्तकांक मेळ्ळ्या। सरकाराची फिट इंडिया मोहीम फुडें व्हरतना डीडी न्यूजान दिल्लीत वॉकथॉनाचे आयोजन केल्ले। प्रसार भारतीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, डीडी न्यूजाच्यो महासंचालक प्रिया कुमार आणि एडीजी पंकज कुमार पांडे हांणी 5वो बावटो दाखोवन वॉकथॉनाची सुरवात केली। ही वॉकथॉन सर्तीक दूरदर्शन भवना कडल्यान सुरवात जाली आणि इंडिया गेट सर्कलाक फेरो मारून परत ती दूरदर्शन भवना कडेन सोंपली। सुमार 4 किलोमीटराच्या ह्या वॉकथॉनात शेकड्यांनी लोक वांटेकार जाल्ले। दादल्यांच्या गटात राहुल शर्मा पयल्या सुवातेर, बायलांच्या गटात प्रतिभा पयल्या सुवातेर आयली। 40 ते 50 पिराय गटात असीम मिश्रा पयल्या सुवातेर आयली। किया माननीय प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया का आह्वान है उसको देखते हुए हमने सबने ये डिसाइड किया कि हम भी इसका एक हिस्सा बनेंगे। हमारे 300 करीब प्रतिभागी थे। सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और सबको इसका हिस्सा बनना चाहिए। जैसे कि आजकल हमारे जीवन की जो शैली बन गई है उसमें हमारा जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी जीवन शैली की वजह से हो रही हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, इफेक्टेड हैं। अगर हम रोज व्यायाम करेंगे और वॉक करेंगे और थोड़ी सी हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे दूर रह सकते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट में सभी को भाग लेना चाहिए, सभी को अपने आप को फिट रखना चाहिए और इस अभियान को हम जितना आगे बढ़ा सके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी कड़ी में आज हम सभी ने मिलकर ये एक छोटा सा वॉकथॉन किया है। IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स हांच्या मदीं पयलो सामनो सुरू आसा। सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान 6 गडे वगडावन 286 धांवड्यो काडल्यो। ताका जाप दितना राजस्थान रॉयल्स पंगडान निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना 3 गडे वगडावन 161 धांवड्यो काडिल्ल्यो। मजगतीं आयची दुसरी मॅच चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स पंगडा मदीं चेन्नईत सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। भारतान फाटल्या एका दशकात आपली अर्थव्यवस्था दुपेटीन वाडोवन संवसाराक केला अजाप। भारत आता अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपाना उपरांत संवसारांतलो 5वो सगळ्यात व्हडलो देश। गोय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फाल्यां सावन सुरू। 26 मार्चाक मुखेलमंत्री मांडटले 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प। सभापती रमेश तवडकार हांणी दिली माहिती। खासदार निधी खाला राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी दिवचल नगरपालिकेक भेटयली शववाहिका। राज्यभरात हातात घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांविशीं तानावडे हांणी दिली माहिती।
प्रियोळ प्रगती मंचान आयज मतदारसंघात कॅन्सर तपासणी शिबिराचे केल्ले आयोजन। मंत्री गोविंद गावडे आणि हेर मानेस्त आशिल्ले हाजीर। शिबिराक लोकांचो मोठो प्रतिसाद। डीडी न्यूजान दिल्लीत वॉकथॉनाचे केल्ले आयोजन। प्रसार भारतीच्या अधिकाऱ्यांनी बावटो दाखोवन वॉकथॉनाची केली सुरवात। शेकड्यांनी लोक जाले वांटेकार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।